वेगवेगळ्या बंदखणींनी कायदेशीर मजतीची वाट पळोवपी अंडर ट्रायल कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन न्यायवेवस्थेक दिलां. अखिल भारतीय जिल्लो विधी सेवा प्राधिकरण मेळाव्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले. बंदखणींनी कितलेशेच कैदी कायदेशीर मजतीची वाट पळयतात. आमचे जिल्लो विधी सेवा प्राधिकरण ह्या कैद्यांक कायदेशीर मजत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. जिल्लो न्यायाधीशांनी जिल्लो पांवड्या वयल्या नियाळ समितींचे अध्यक्ष म्हूण काम करचें आनी अंडर ट्रायल कैद्यांचे सुटकेची प्रक्रियेक वेग दिवचो अशें तांचें म्हणणें. दिल्लीच्या राजभवना खातीर सगळ्या राज्यांतल्या देवाच्या देवळां कडली माती एकठांय करून दिल्ली धाडपाची संद मेळिल्ल्या खातीर वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सरकारचे उपकार आठयल्यात. तशेंच पयलेच फावट एका बऱ्या कामा खातीर अशी संद मेळ्ळ्या अशें दाजी साळकाराचें म्हणणें. शेनवारा सांजे गोंय राज्यांतल्या सगळ्या वाठारांची माती एकठांय करून दिल्ली धाडटले अशें दाजी साळकारान सांगिल्लें. निश्चित सांगिना पूण थोड्याच दिसांनी IIT कॅम्पस बांदून दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. IIT गोव्याच्या दक्षिण दीक्षांत सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांतले पर्यावरणीय प्रस्न सुटावे करपा खातीर IIT कडल्यान मजतीची अपेक्षा आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलां. सैमीक अरिश्टांक लागून दर्या देगेवयल्या रेवेचे दोंगर व्हांवून वचपाक लागल्यात. ह्या सैमीक संकश्टांक तोंड दिवपा खातीर IIT गोवान गोंय सरकाराक मजत करची अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. उत्तर गोंयांतल्या 33 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 29 अशे 62 पंचायतींनी सरपंच पद बायलां खातीर राखीव दवरलां. जाल्यार उत्तरेंतल्या 35 आनी दक्षिणेंतल्या 29 अशे 62 पंचायतींनी उपसरपंच पद बायलां खातीर राखीव दवरलां. पंचायत खात्याचो संचालक सिद्धी हळर्णकार हांणी ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. त्या भायर उत्तर गोंयांतल्या 35 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 29 अशा वट 64 पंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच पद उक्त्या गटा कडेन वतले. राज्यांतल्या 186 पंचायती खातीर 10 ऑगस्टाक मतदान, 12 ऑगस्टाक मतमेजणी वेंचणूक रिंगणांत 5038 उमेदवार आसून 64 जाणांची बिनविरोध पंच म्हूण निवड जाल्या. लायटीचे बील भरप आतां सोंपें जातलें. राज्यांतल्या वीज बील गिरायकांक आतां लायटीच्या बिलाचेरूच QR कोड स्कॅन करून बील फारीक करपाची सुविधा मेळटली. सद्याक लायटीचें बील भरपा खातीर ऑनलायन बँकिंग ना, जाल्यार वीज खात्यान वचोन बील फारीक करचें पडटा. ताका लागून टायमूय जाता आनी लोकांक त्रासूय जाता. पूण आतां QR कोड स्कॅन करून लोकांक 24 वरां केन्नाय बील फारीक करपाक मेळटलें.
मुखावयल्या पंचायत वेंचणुकां खातीर वेंचणूक आयोगान शेनवारा लोगोचे उक्तावण केले. ह्या वेळार वेंचणूक आयुक्त WV रमण मूर्ती आनी दोनूय जिल्लो अधिकारी हाजीर आशिल्ल्यो. 41 प्रभागांनी सदस्य बिनविरोध वेंचून आयल्यात. तांकां लागून 830 प्रभागांतल्यान 788 प्रभागांनी वेंचणूक जातली. बार्देस तालुक्यांतल्या रेईस मागूस वाठारांत 12 जाल्यार तिसवाडी तालुक्यांत चिंबल वाठारांत 9 संवेदनशील मतदान केंद्रां आसात. दक्षिण गोंयांतल्या 23 प्रभागांनी उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. प्रचाराच्या वेळार आचारसंहितेचो भंग जावचो न्हय त्या खातीर 99 भरारी पथकां नेमिल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी ज्योती कुमारीन सांगलें. श्री दामोदर भजनी सप्तकाच्या उत्सवान बाजारकारांक सोडून हेर पार समितींक विसवासान घेवंक नाशिल्ल्यान अंदू श्री दामोदर भजनी सप्तकान वांटेकार जावचे ना तसो निर्णय वेगवेगळ्या समिती पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. पार मिरवणुकीच्या 13 जुलयाक जाल्ल्या बसकेन आमच्या कडेन निमाण्या खिणाक माची आनी गायकांक संघटीत करपा खातीर फावोसो वेळ ना. तशेंच पार आनी गायकांच्या बैठकी जावच्यो नात. अंदू श्री दामोदर सप्तकाच्या उत्सवाक 123 वर्सां पुराय जातात. सप्तकाचो उत्सव दबाज्यान मनोवपा खातीर फुडल्या वर्सा आमी उत्सवांत वांटो घेतले अशें गडेकार समाजाचे सचीव विशाल भानुदास नायक हांणी सांगलें. म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडा वयल्यान शौचालयांत सांपडिल्ल्या रित्या सिरिंजा विशीं पुलीस तपास करतात. ह्या प्रकरणाच्या मुळा मेरेन वचपाचो आमचो यत्न आसा अशी प्रतिक्रिया उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी दिली. म्हापशा आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळी वेळार ते पत्रकारां कडेन उलयताले. बस स्टँडा वयल्या शौचालयांत सिरिंज मेळप ही एक गंभीर गजाल. कदंबा महामंडळाचे अधिकारी आनी नागरी भलायकी केंद्राक लेगीत हाची म्हायती दिल्या. हो प्रकार पर्यटक प्रवाशांक कडल्यान घडला काय आनी कोणा कडल्यान घडला ते आजून मेरेन स्पश्ट जावंक ना. हाचो तपास चालू आसा अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी सांगलां. शुक्रारा दिसा दनपारच्या 3:30 वरांच्या सुमाराक खांडेपारा संदीप पारकार हांच्या घरार GA03H7214 ह्या क्रमांकाची हुंडाय I-20 मोटर आदळ्ळी आनी अपघात जालो. ही मोटर चलोवपी पुलीस कॉन्स्टेबल आसलो. तो राजभवनांत कामाक आसता. ताचें नांव आशीष सातोडकर. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चालक बरोच वेगान गाडी चलयतालो. तशेंच येरादारी करपाक फावो ते दस्तावेज ताचे कडेन नाशिल्ले असो दावो घराचो धनी संदीप पारकर करता. जो रखवालो आसा तोच वायोलेटर जाला म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जे गृहमंत्री आसात तांच्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष दिवपाची गरज संदीप पारकर हाणें उक्तायली. ह्या अपघातांत संदीप पारकर हांच्या घराचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें नदरेक आयलां. हळदोण्या सेंट थॉमस शाळे कुशीक आशिल्ल्या आदित्य रेजिडेन्सींतल्या एका फ्लॅटाक उजो लागिल्ल्यान अदमाशीक 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. सुदैवान घरांतल्या कोणाकूच कांय जावंक ना. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याची शक्यताय उक्तायल्या. ही घडणूक शुक्रारा दिसा घडल्या उपरांत म्हापशा उजो पालोवपी दळाक सांजे वेळार 6 वरांचेर कॉल आयलो. उजो पालोवपी दळान घटनाथळार पावन व्हडा दुर्घटना जावपाची वाटयली. हो फ्लॅट मार्टिन लोबो हांचे मालकीचो आसा. मार्टिन लोबो हांणी सांगलें ह्या उज्यान तांच्या फ्लॅटाचो 2 कुडी पुराय लासून गोबोर जाल्यात. हातूंत इलेक्ट्रॉनीक उपकरणां तशेंच हेर साहित्य लेगीत लासून गेले. जातूंत कंप्युटर, AC, लॅपटॉप, प्रिंटर, 2 लोखणाच्यो आरमारी तशेंच भांगराच्या वस्तूंचो आस्पाव आसा. आपले अदमाशीक 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचे घर मालकाचें म्हणणें.
भारत 80 किलो न्यूटना परस चड क्षमतेचे जेट इंजिन विकसीत करपाक शकता. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान लोकसभेंतल्या एका प्रश्नाक जाप दितना अशें सांगलें. सद्याक विदेशी कंपनी कडेन कबलात करून DRDO आनी विदेशी कंपनीच्या जोडपालवान हे इंजिन विकसीत करपाचो भारताचो यत्न आसा. 80 किलो न्यूटना मेरेन क्षमताय आशिल्ले जेट इंजिन विकसीत करपाची तांक सद्याक DRDO आनी खाजगी कंपन्यां कडेन आसा. पूण भारताक ताचेकून चड क्षमतेच्या इंजिनाची गरज आसा. दुसऱ्या देशाच्या जोडपालवान हे इंजिन विकसीत करपाचेर भारताचो भर आशिल्ल्याचें राजनाथ सिंगान लोकसभेंत सांगलां. हवेली कोटी हांगा भाड्याच्या कुडीन रावपी एका बायलेच्यो सुमार 1 लाख रुपयांच्या मोलाच्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी येल्लालंग बोमण्णा तोगरी आनी चंद्रू बिरप्पा उनकी ह्या दोगांय आरोप्यांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाड्याच्या कुडीन रावपी सुवर्णा कैसरे हाच्या कुडीन 24 जुलय ह्या दिसा दनपारच्या 2 ते सांजे 6 वरां मजगतीं चोरी जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या वेळार कुडीन कोणूच नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी कुडीन दवरिल्ली भांगराची सरपळी, कानांतली आनी 2 मुदयो फारायल्यो. ह्या संबंदी रितसर पुलीस कागाळ केली. पुलीस चौकशेंत अटक केल्ले दोनूय दुबावीत वांटेकार आशिल्ल्याचें दिसून आयल्या उपरांत चोरिल्ल्याच्यो वस्ती पुलिसांनी हस्तगत केल्यो. धा तारखेक जावपी ग्रामपंचायत वेंचणुके खातीर पेडण्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वेंचणूक मतदान केंद्राचेर वेंचणुकेचें काम हाताळपी अधिकाऱ्यां खातीर शुक्राराक पेडण्या सरकारी महाविद्यालयाच्या सभाघरांत प्रशिक्षण शिबीर आयोजीत केल्लें. हे प्रशिक्षण प्राध्यापक वसंत कोळंबकर आनी प्राध्यापक विजय परब हांच्यांनी सकाळ आनी सांज अशा 2 सत्रांत प्रशिक्षण दिलें. हें अधिवेशन केरीच्या 8 ग्रामपंचायतींत जालें. पहिल्या श्रावणी शेनवारा निमतान सांखळेच्या मारुती देवळान सकाळच्यान भक्तांची बरीच गर्दी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. भक्तांनी अभिषेक करतानाच तेलांनी रुईचें पान घालून मारुती रायाची भक्तिभावान सेवा केली. शेनवार हो रामभक्त श्री मारुती रायाचो दीस. मारुतीचेर उपाट श्रद्धा आशिल्ले भक्तगण दर शेनवारा श्री मारुती देवाची सेवा करतात. श्रावण म्हयन्यांत दर भक्त व्हडा भक्तिभावान दर शेनवारा मारुती देवाचें दर्शन घेवपाक वयतात. मुख्यमंत्र्यान केल्ले विधान चुकीचे आसा. अभ्यास करिनासतना मुख्यमंत्र्यान बोगस विधानां करची न्हय अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत सांगता. लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात देखून रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो वाडला अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. ताचे स्टॅटिस्टिक्स वेगळेच चित्र मुखार हाडटा अशें दुर्गादास कामत सांगता. म्हळ्यार आंगार आयलोकूच मुख्यमंत्री दुसऱ्यांचेर आपलो गुन्यांव धुकलपाचो यत्न करता अशें दुर्गादास ह्या वेळार म्हणटा.
गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराक धारीक धरिल्ल्यान सरकाराच्या रान खात्यान 32 कोटींचो कॉम्पेन्सेटरी एफॉरेस्टेशनाचो प्रकल्प रद्द केलो अशी माहिती गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी दुर्गादास कामतान दिली. हो प्रकल्प रद्द केलो ही एक बरी गजाल, मात आंकड्यांचो हो घोळ कित्याक केल्लो आनी गोंय सांडून हो प्रकल्प मध्य प्रदेशान व्हरपाची पाळी सरकाराचेर कित्याक आयली असो प्रश्न दुर्गादास कामतान भाजपा सरकाराक केला. गोंय सरकाराच्या #वोकेशन गोवा प्रकल्प खाला दर्यावेळींचेर वा पर्यटन थळाचेर को-वर्किंग स्पेस तयार करून भायल्यान येवपी लोकांक काम करता आसतना वेकेशन लेगीत मनोवंक येवचे अशा हेतान हो प्रकल्प चालू केला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. ह्या अशा प्रकल्पांतल्यान गोंयान पर्यटन क्षेत्रांत वाव मेळटलो अशें रोहन सांगता. नोव्हेंबर म्हयनो सोंपतकूच धरणाचें उदक सोडून कुडचडेंच्या लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी जाताली. थळावो आमदार आनी मंत्री निलेश काब्रालान शुक्रारा दिसा ह्या विशीं उदका स्रोत मंत्र्या कडेन चर्चा केली. ह्या नादी नोव्हेंबरा उपरांत कुडचडच्या लोकांक उदक मेळटालें. देखून शेतां रोयता म्हणसर जानेवारी नाजाल्यार फेब्रुवारी म्हयनो उजवाडटालो. उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान नोव्हेंबराच्या म्हयन्या मेरेन चाळवलींतलें उदक शेतकारांक सोडपाचें उतर दिल्ल्याचें मंत्री आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल सांगता. IIT सांग्यार हाडपा फाटल्यान जर म्हाजो स्वार्थ आसलो वा कसलेंय गुड्डुलिसांव आसलें जाल्यार पायक देवान म्हाका बुद्ध शिकोवची अशें विधान सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान केलां. तशेंच IIT सारक्या प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी फळदेसायान केली. IIT प्रकल्पा खातीर सांग्यार शुक्रारा दिसा मार्किंग करपा खातीर मंत्र्यान अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. ह्या वेळार मंत्री उलयतालो. नशाबंदी आशिल्ल्या गुजराताची मोदी सरकार आयल्या उपरांत सामकीच अवतिकाय जाल्या असो आरोप काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान मोदी सरकाराचेर केला. गुजरातान विखारी सोरो पिवन आतां मेरेन 40 जाणांक मरण आयलां आनी 100 वयर लोक जीवन मरणाच्या मोदी आडकून पडल्यात. 15,000 करोड रुपयांचो बेकायदेशीर वेव्हार सरकाराच्या फाटबळा शिवाय जावपाकूच शकना अशें पवन खेर म्हणटा.
श्रावण महिनो सुरू जाता थंयच आसा उपासाच्या सामानांची म्हारगाय वाडली. खिचडेक घालपाच्या साबुदाण्यांच्या दरान 10 रुपयांनी वाड जाल्या. सध्या वयल्या दर्जाच्या साबुदाण्यांचे दर 60 ते 65 रुपयांचेर पावला. तशेंच मध्यम दर्जाच्या साबुदाण्यांचे दर 55 ते 60 रुपयांचेर पावला. तामिळनाडूंतल्या सेलम वाठारांत साबुदाण्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करतात. 3 वर्सां जाली साबुदाण्याच्या उत्पादनात वाड जाली ना. ह्या खातीर साबुदाण्याच्या उत्पादनाचेर कंदांनी लवादान लागवण कमी जाल्ली. आता मात श्रावण म्हयन्यात साबुदाण्यांची मागणी वाडल्या. वाळपयच्या नावेली फणसामण रस्त्यार कंटेनरान विजेच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान वाळपय शारा वांगडा गांव लेगीत काळखान आसा. ह्या कंटेनरान वीज खांब्याक धपको दिल्ल्यान विजेचो खांबो मोडून पडला. शेनवारा 12 उपरांत वीज पुरवण सुरळीत जावपाची शक्यताय आसा अशें वीज खात्याचें म्हणणें. गोंय पुलीस आनी राहीत जिंदगी NGOच्या जोडपालवान शेनवारा दिसा वर्ल्ड गोवा अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्सची रॅली आयोजीत केल्ली. ह्या रॅलीक तृतीय पंक्ती गोंय पुलीस आनी महाविद्यालयाची भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. मनीस वेव्हाराक बळी पडपी लोकांची दुर्दशा आनी तांच्या हक्कांची राखण करपाच्या मार्गा विशीं जागृताय करपा खातीर 3 जुलयाक मनीस वेव्हारा आड संवसारीक दीस मनयतात. मनशाची तस्करी व्हडा प्रमाणात जाल्ल्यान व्हड प्रश्न उप्रासल्यात. अहवाला प्रमाण दर वर्सा हजारांनी दादले, बायल्यो, भुरगीं मानवी हक्काच्या ह्या गंभीर उल्लंघनाक बळी पडटात. त्या खातीर सगळ्यांक जागृत करपाच्या उद्देशान ह्या दिसा रॅली काडटात अशें IPS DGP जसपाल सिंगान सांगलें. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आनी खेळा खात्याच्या जोडपालवान शाश्टी म्हालांतल्या शारिरीक शिक्षकांक खातीर खेळा मेळ कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. खेळा खात्यान वेवस्थापन म्हणटा ती गजाल नाशिल्ली. आपूण खेळा खात्याचो पदभार सांबाळ्या उपरांत 60 दिसां भितर खेळा खातें जाग्यार घातिल्ल्याचें नवो खेळा संचालक अजय गावडे सांगता. अपघातांचेर नियंत्रण घालपा खातीरूच बेगीनूच CCTV कॅमेरा लावन गाडयांची स्पीड मॉनिटरींग करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकार वट्ट 2.5 कोटी रुपयांचो खर्च करून सायनेजीस लावपाचें काम करतलो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलां. Thank you.